म्हादई विशीं खुबश्यो पंचायती थाराव घेत आसात। ह्या थारावांक खूब महत्व आसा। ताका लागून सरकाराचो थाराव घेवपी पंचायतींक तेंको आसतलो अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें। आल्तिनो हांगा मुख्यमंत्र्या वांगडा पत्रकार परिशद जाले उपरांत भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांचे जाप दितना तो उलयतालो। कर्नाटकांत वेंचणुकेचो काळ सुरू आशिल्ल्यान थंयचे फुडारी म्हादैचें राजकारण करीत आसात अशेंय ताणें म्हणलां। हांव एकमत आसा तेंचे बरोबर, कित्याक गोंयचे हिता खातीर गोंयकारां पासून गोंयचे पासून झगडपाक कितले जाय हांवूय व्हडल्या प्रमाणान सदां मुखार आसतलो। आनी म्हादय म्हणल्यार आमी साल्वार करपाकूच जाय। सो पंचायतीन तरी अशें ठराव घेता जाल्यार आय थिंक इट्स अ व्हेरी वेलकम स्टेप। ओके, चिकाली म्हाजी पंचायत आसा, पयलो ठराव एमांग द फर्स्ट ते आसा। गव्हर्मेंटान खूब इनिशिएटीव घेतलेलो आसा, तो तुका आतां ते भशेन दिसपा ना। Whether it is political, whether it is technical, and most important legal, we are on very strong ground. Don't forget, even लोक चित्ता आसतले तेणी कितें तरी काम सुद्दां केलां जाल्यार there are instances in other states where Supreme Court has just struck down and they have had to go reverse. So कर्नाटका तरी चित्ता आमी खूब फुडें पावले, तशें ना ते स्टेटमेंट आतां ते इलेक्शन सिजन हांवें हेजे पयलीं सांगलां। इलेक्शन मोहल आसले कारणान कोण जाय तसो उलयता अशें जावपा ना। महत्व आसा तेका। इट इज फ्रॉम द ग्रासरूट। एवरी गोवन डज नॉट वॉन्ट टू गो water to go out of the basin, ask for the water somewhere else. Okay, so it is detrimental to go. ते आमी लक्षात दवरपाक जाय। No, it represents the will of the people. Okay, बाबा आमचे गोंयचे लोक तेंचे चिंतप कितें, कशें तेंकां जाल्लें जाय स्पश्टपणे दाखयता न्ही। म्हणून हांव सांगता आमी सगळे लास्टाक गोंयकार एक जावपा जाय, इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन एज फार एज दिस इश्यू इज कन्सर्न।